लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही दत्तप्पा झाला तरी किती पेपर पळून कपलशे धाडायता होय कितें जालें रे अरे दिसले मोडे आयले खंय रडे तसल्यो मरे ह्यो खबरो आमच्या गोंयच्या मंत्र्यांक कितें जालां पळय तें हांव नकळो जालां कितें उदरगत म्हणजे कितें गोंयान खंय आतां उदरगत करतात उदरगत म्हणजे कितें रस्ते केले चकचकीत आकाश दिवे पेटयले म्हणजे जाली उदरगत आ रस्त्याचेर दोळे दिपकायता तसो उजवाड आनी गरिबांच्या घरांत काळोख ही कसली उदरगत रे माड्याची ह्या पेपराचेर वाच इलेक्शन लागीं पावलां म्हूण उदरगत करतात खंय ही उदरगतीची भाशणां फक्त इलेक्शन लागीं आयले कितें जशें इलेक्शन गेलें भाशणांय गेली पूण म्हाका एक सांगात ही पळय उदरगत म्हणटात पळय ती म्हणजे आमी जे पळय सादे मनीस आहा पळय सादे म्हणजे जाका म्हणटात ते आम आदमी तांकां हेचो फायदो कितें रे श्रीमंताचो तोप खंय भरलेलो आसता बोमाडे येता पळय दूद तापयतकच बी फेण तशें आनी गरिबाची मडकी सदांच फुटलेली आसता कळ्ळें तुका सरकारान आतां पेट्रोल देंवयला म्हणटात कोणाक फायदो 4-5 गाडयो आसा पळय तांकां फायदो हय मरे अरे आम आदमी बसीनूच भोंवता मरे बसीची तिकेट देंवली ना डिझल वाडला म्हणून ते तिकेट वाडयता आहा बसीची तिकेट काय देवाना डिझेलाचेर काय कंट्रोल ना मागीर तुमकां एक गजाल सांगता फाटीं खंय मरे मोदी गुजराताक पळय कितें करता आनी कशी कितें उदरगत केल्या गुजराताची वाड कशी केल्या हें पळोवपाक खंय मरे अरविंद केजरीवालान एक भोंवडी केली आनी ताणें सर्वे केलो आनी पयलें ताका कितें कळूंक जाय तें कळून आयलें हांवें चिंतलें आतां आमचें इलेक्शन आहा न्हू असो म्हणलें भोंवया आनी कितें तरी जातालें पळोवया गोंय भर सबंद भोंवून आमच्या गोंयान कितें उदरगत जाल्या ती पळोवपाक खंय खंय भोंवलो तूं तशें जाल्यार दत्तू आप्पा तूं एक केजरीवाला भाशेन आख्ख्या गोंयान सर्वे केली काय कितें मागीर म्हाका एक सांग तूं खंय खंय भोंवलो तूं दूध अप्पा कसले खबरो चल्ल्या रे तूं आयलें बरें जालें चल तुवें आयक आतां आमच्या गोंयची उदरगत चल्ल्या खंय न्हू त्यो गजाली सांगतलो तांकां कितें जालें ना मरे हांवें चिंतलें खंय वतलो एक म्हाका आवडटा अशें बिचीर कशें कितें चलता तें म्हणून अंजुना गेलो थंयच्यान सुरवात करतलो म्हणून अंजुना गांवांत वतात जाल्यार कितें पळयतलो रे दर्याक देगेक तेकून कन्स्ट्रक्शनां चालू मरे कितलीं घरां बांदल्यार कसल्यो कसल्यो बिल्डिंगो येतात मरे दर्याक तेकून कन्स्ट्रक्शन म्हणटकूच तें CRZ म्हणटा पळय तें लागना जाता तांकां CRZ कोणाक गरीब कोण आसा पळय जो बाबडो खोपी बिपी बांदूंक सोदता ताका CRZ लागता ते खारवी आसा पळय तांची धाकटी घरां आसा पळय तांकां CRZ लागता आनी ह्यो पळय बिल्डिंगो नव्यो बांदूंक सोदता पळय तांकां CRZ लागना कित्याक ते पटले दिता न्हू सारकें पण खारवी म्हटल्यार म्हाका याद जाली म्हाजे मावशेचें घर अंजुना थंय ती सदांच आतां एक प्रॉब्लम फेस करता थंय कितें आसा तांची एक ट्रॉलर आसा ती ट्रॉलर तांची जशी दर्यान वयताली पळय थंय सँडबाराक लागून फुटली तांचो जो मनीस माने आसा पळय तोय जखमी जालो सँडबार हें आनी कितें रे मिल्की बार हें आयकल्लें पयलीं अरे हे रायल्याचे बार म्हणटा पळय तें हांवें आयकलां हें सँडबार आनी कितें रे गोय ना कसल्या बाराची खबरो कोत्तात रे तुम्ही सँडबार अरे आता कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागला 10 मिनिट सगळी बारा बंद अरे बापया आमी पियोवपाच्या बार्राच्यो गजाली करिना रे सँड बार म्हटल्यार कसले रे दोत्तो अप्पा ते अरे कितें आसता मरे ह्यो दर्यान पळय लांची वता ट्रॉलर नुस्तें मारपाक बी तांकां मरे एक वाट आसता दर्यांतल्यान सुद्दां म्हणून वाट ठरयल्ली आसता ते वाटेन वतना मरे तांकां कांय प्रॉब्लेम नासता पूण ल्हारां मारतकूच मरे त्या वाटेरूय एक एकदां अशी रेंव दोंगर कसो जाता एकठांय जाता व्हांवून येता आनी जेन्ना ती वाटेक पळय लांचीक सांपडटा तेन्ना लांच जर आपटात न्हू त्या दोंगराक म्हणजे इल्ल्या आहा त्या राशीक रेंवेच्या
जाल्यार लास्ट फुट्टा सुद्दां. इतली हय दोतो अप्पा फाटी खंय मरे दिगंबर कामतीन आपल्या सोयऱ्याक घेवन खंय हे सगळे सँडबार खंय क्लियर केलोले. आता ते पत्तूर कशें आयले रे हे अजापशें मरे सारकें. अरे दिगंबर काम तिने केलें म्हणून ते कितें परमनंट काम करूं ना, टेम्पररी केल्लें बेटे तात्पुरतें. अरे तूं म्हाका सांग, आतां घर जर वाशें जर पावता, नळो जर पावता, ताका चुट्टी घाली म्हण जाता. ते सगळे नळे परतून सगळो कोयर काडून साफ करूंक जाय, तेन्नाच पावप घर बंद जाता. कळ्ळें मरे. हेंच्यांनी केलां तें टेम्पररी, परमनंट सोल्युशन कांयच ना. पूण दोतू अप्पा वर्साच्या वर्सा तो दर्यान देऊन ती रेंव कोण काडटलो रे? आगो वर्साच्या वर्सा पळय रेंव आसता ती काडपाची गरज ना. एकदां जर परमनंट अशें काम करीत कायम स्वरुपाचें जाल्यार सगळो प्रश्न मेकळो जाता. पूण ते कांय करनात. आतां महाराष्ट्रान मरे फाटीं म्हाजो मावस भाव सांगी, थंय खंय अशेंच कितें तरी प्रॉब्लेम जाल्ले. सरकारान कितें केलें, कॉन्क्रीट घालून सोडलें, कायमचो प्रश्न मिटलो. अरे पूण अशें करपाक आमच्या सरकाराक कोट्यांनी पयसो मोडचो पडटलो मरे. सरकाराक कोट्यांनी पयशे मोडूंक जाय ते पडला, पूण हजारांनी लोकांक ताचो फायदो जातलो, ताचेर डिपेंडंट तांच्यो फॅमिलीज आसा, तांचे पडलेले ना. अरे लोकांचो फायदो ते खंय पळयता, तांकां पडलेलेच ना न्हू. ते आपलें पोट भरलें की जालें म्हणटा ते. कळ्ळें मरे. जर तूं तांकां कमिशन दितालो जाल्यार तें जावपाचें, पूण कमिशन मेळना हांगा. तें सोडून दी. ह्यो जाल्यार दर्या पोंच्यो गजाली. आतां दर्या भायर येवया, वयर या. अंजुनचो तो किल्लो पळयला मरे फुडें. किल्लो? आगो तो शापोरा फोर्ट म्हणून फामाद ना तो. थंय कितें करतलो रे? अरे म्हाज्या भुरग्यापणान हांव केन्ना असो वतालो पळय तेन्ना उक्त्या पांयांनी सुद्दां हांव तो दोंगर चडून गेलां. आतां जर पयशी जाल्यार सगळी लागल्या वाट. एक इस्कात सारकें ना, सोपण सारकें ना, सगळें अस्ताव्यस्त जालां. मागीर तशें करूंक ना जाल्यार शूटिंग करपाक ते कत्रिना कॉफ ते किल्ल्यार कशें चडटा रे तर? आगो अमृत्या कॅटरिना कॉफ न्हू गो, आ. कॅटरिना कॅफ. कॅटरिना कॅफ. इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटल्यार बरी याद जाली. फाटल्या दिसांनी हांव एक्टिवा घेवन अंजुना वयतालो, पळयलें जाल्यार त्या तळ्याचें कितें ब्युटिफिकेशन केलां रे, एकदम सुपर्ब. बरें दिसलें तुका? अरे म्हाका एक सांग, ते तळें बांदलें म्हणून कितें उदरगत जाली रे? आ म्हाका एक सांग, घराची वणत पडटा जाल्यार ती वणत परती सारकी करची सोडून कोण त्या वणटीक पेंट मारता? अरे ह्या अंजुनच्या लोकांक, गरीब लोक पळय ते रस्त्यार झोपडेन हांगा थंय रावता, वो 2-4 कोटी खर्च केल्लो पयसो जर थंय वापरिल्लो जाल्यार तांकांय बरें जावपाचें न्हू. आ तूं जाणा मगो अमृत्या, सरकाराक वालोर आसपाचो जर केल्लें जाल्यार हें काम. ते बाबडे मधू वालावलकार, संदीप परब, लक्ष्मी कोचरेकार, खेमस सागवकार, रत्नाकार आनंदेकार, आगो ते कितलेशेच लोक असे गरीब आसा पळय ते बरे झोपड्यांनी रावतात मरे. कितें उलयता आयज पासून? मागीर तांकां कितें लायट उदक हें करून बरें घर पक्कें दिल्लें जाल्यार ते म्हणपाचे आशिर्वाद दिवपाचे. हय हें मात सारकें. आनी सगळें सोडून कितें काय म्हणल्यार तळे बांदतात आनी तूं ते तळे बरें म्हणटा. हय त्या तळ्यार जोडपी येवन गोटेर करूंक तळमळटात. घोटेर? खंयची सवणी येवन त्या तळ्यार घोटेर करतली रे? आगो अमृत्या शेवणी न्हू गो, तो सांगूंक सोदता ते चेडवान चेडू यो ते दुमशाना घालतात म्हणून. हा आनी ती पळय भुरगीं येतात ती पळय गोंयची न्हू, सगळीं भायलीं. अरे हेच भानगडी जाल्या ह्यो. आख्ख्या संवसारांतलो लोक हांगा गोंया भोंवपाक येता आनी आपापल्याक जाय तसली कर्तुबां करून नाच जाता. लोकांक कितें दिसता की गोंयची चेडवां आसा पळय ती वायट चालीची म्हणून. म्हणून अख्ख्या संवसारभर मरे आमच्या गोंयकारांचें, गोंयच्या चेडवांचें नांव पिड्ड्यार जालां. दोतू अप्पा, दिल्लीक पळय जशे 2-2 दिसांनी बलात्कार जाता तशें आतां गोंयांतूय जावपाचें आसा अशें दिसता. दोतू अप्पा, अंजुना हो गांव म्हणटा पळय आख्ख्या संवसाराक फामाद. जितकी इतकी पिक्चर आमच्या गोंयांत शूट जाला पळय ते अंजुना गांव हो आसात. पूण पळोवंक जाल्यार मरे दोतू अप्पा एकूय रस्तो दवरना. भिकाऱ्याच्या बोल्साक बुरक पडला पळय तशें वणके पडला सगळ्या रस्त्याचेर. रस्त्याच्यो गजाली करताय. म्हजो फ्रेंड, म्हाजो इश्ट थंयसरलो अंजुनचो JP म्हणटा पळय तो म्हाका सांगतालो थंयसर खेळपाक खंय 3 ग्रावंड आसा पूण एकाय ग्रावंडाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. अरे मैदानाक इन्फ्रास्ट्रक्चर खंयचे? हांगा धड नुस्त्याचें मार्केट ना, ना म्हणून एक बस स्टँड ना. हे पळय बसवाले आहात पळय ते लोकांक खंय चडयतात आनी खंय देंवयतात. आनी जाता कितें, लोक देंवन आसतना हे कितें करतात, फाटल्यान बस ओवरटेक करता म्हणून थांबूय नासतना लोकांक देंवयतात मरे आनी मागीर त्या लोकांचे गुटल्यो शेतान पडटात मरे. हा अरे ताजें कितें आसा?
हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणाक फायद्याचो आनी बस स्टँड बिस्टँड कोणाक जाय सरकाराची बॉल्सां भरता पळय तेन्नाच जाय नाल्यार कोणाक कांय नाका आतां थंय जेटी आसा कितले ट्रॉलर येतात नुस्त्याचे आं बारीक बारीक व्हडयो येतात आनी कितें येतात ते आतां ते मिनी पोर्ट करूंक सोदतात खंय ताजो हय म्हणून पंचायतीक खबर ना लोकांक गांवच्या खबर ना आनी सगळी तयारी भायले भायर चालू आहा कळ्ळें तुका फिशरीज डिपार्टमेंट आहा पळय तांच्यांनी खंय हो प्लॅन तयार केला अरे चल्ला तरी कितें रे आमच्या गोंयांत लोकशाय काय हुकुमशाय रे आगो अमृत्या लोकशाय त्या गोऱ्यांक धांवडोवपाक मगो आमच्या गोंयकारांनी आपलो जीव काबार केलो कितें गो आनी ते गोरे ते गेलेत आनी आतां काय आयले नायजेरियन म्हणटा पळय ते आनी सरकाराक तांकां धांवडोंक जायना सरकार तांकां भियोन आसा अरे तांकां धांवडोवपाक 12 म्हापारी आनी हेर स्वतंत्र सैनिकाची भुतां हाडची पडटली पूण म्हाका एक सांग तांकां धांवडोवपाक हे आमच्या गोंयच्या पुलिसांक ताक ना रे अरे ताक कित्याक ना पूण पुलिसाची शेणकी आसा ती मिनिस्टराच्या हातान आसा न्हू अरे आमचे गोंयचे पुलीस मरे झाडा कुशीक लिपून रावून कोणे हेल्मेट घालूंक ना पळय तांकां तालाव दिवपाक हुशार अरे श्याम ते कशें आसतना मरे एक रेडो खंय केन्नाच हत्याचेर धुरी घालना आतां हे पुलीस आहा पळय रे तांचे कडेन कशें काम जातलें रे अरे तांची पोटां जर पयशी जाल्यार पळय ते सगळे कडेन करप्शन आहा ते गुठलो आनी पोटलो एकठांय करून तांच्या पोटान घाला काय हें दिसता अरे आमच्या बस्त्यावाचें तरी पोट धाकटें रे म्हण तांचें पोट केदें रे आं आनी तुमी ते नायजेरियनाचे उलयता पळय ते नायजेरियनाची बॉडी कसली रे ते सारकें अशें मरे कट स्पीट सगळें घालून ना तांचो एक हात जर असो पुलिशेचेर पडात आवय गे म्हणपाक सुद्दां चान्स आसचो ना अरे तांची दादागिरी फक्त थंय रे अंजुना बिचीर वचप मरे आनी ती लांबाणी पळय भोंवतात न्हू बारीक बारीक सामान विकपाक 50 रुपया बी तांचे कडसून एकठांय करप हें त्या पुलिसांचें काम जाणू दोत्तो अप्पा अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर 20 मिटराचेर आजची पार्ट्यो चलता आनी आख्खे रातभर ते लोकांक डिस्टर्ब करतात पूण ह्या पुलिसांक गट्स ना ते तांकां बंद करपाक अरे देवळांतले भजन तर मातशें उसरा सुरू जाले रे जाल्यार मागीर ते फाटीं रावनात येवन बंद करपाक ते आनी भुरग्यांच्यो एग्जामी आसा म्हणून कोणाक पडलेलेच ना रातभर पार्ट्यो चालू आनी म्हाका एक सांग आमच्या गोंयान हो मध्य प्रदेशाचो एक कित्याक पायना धांग रातचे म्युजीक बंद हो मध्य प्रदेशाचो एक मागीर आमचो एक कित्याक ना अरे आमच्या गोंयान मरे एकूच गोश्ट सोडून भायलेच सगळे फक्त सोरो म्हणटा तो गोंयचो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली भायल्यो आतां तूं फ्ली मार्केट पळय आमचे अंजुनचे हय फ्री मार्केट त्या मार्केटान कितें फ्री मेळटा रे आगो फ्री मार्केट न्हू गो फ्ली मार्केट ह्या गजालीक आतां जवळ जवळ 42 वर्सां जालीं कळ्ळें तुका पयलीं फॉरेनर म्हणटात हिप्पी म्हणून येताले जाणा तूं उकटे नागडे भोंवताले ते भायरसून येवप ते तेन्ना एक अपूर्व गजाल ती गोंयान अशे येवप लोक म्हणजे ते घरा वतना आपूण जे कितें वापरूंक हाडटाले वस्तू फॉरेनच्यो बूट तेन्ना मोबायल बीन आसताले आनी कपडे टी शर्टां जावं चेर ते कितें उरता पळय वापरिल्ले जावं अर्दकुटे ते काडून ते वचच्या टायमार ते व्हरपाक आनी कित्याक त्रास म्हणून गोंयान थंय त्या अंजुनच्या त्या जाग्यार वचून विकताले सवाय विकताले म्हणून ताका पडलें फ्री मार्केट फ्री न्हू फ्ली मार्केट कळ्ळें मागीर ती प्रथा वाडत गेली आनी आतां पळयता जाल्यार हिपीय ना फॉरेनरूय ना आतां फक्त आहा ते थंय सगळो लांबाड्यांचो बाजार थंय मेळटात त्यो तुका जाय तसल्यो गोंयच्योच वस्तू आनी आमच्यो नायजेरियनाच्यो पुडयो कळ्ळें कोणाक काय पडलेलें ना अरे हे तुमकां आतां हांव अंजुनचेच सांगता अख्ख्या गोंयान जर हांव भोंवत जाल्यार म्हाका ते कट्टेन उदक भरून मरे नाक बुडोवन जीव दिवचो पडटलो अश्यो गजाली दिसून येतल्यो कांय फायदोच ना ते सोडून दी वेंचणुको लागीं आयल्या आमचें काम कितें मत मारपाचें कित्याक तो आमचो अधिकार तुमकां हांव परतेंय सांगता तुमच्या दारान लोक येतलो लोक म्हणजे कोण कार्यकर्तो येतलो पक्षाचो नाजाल्यार उमेदवार येतलो